नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदा येवकार गोमंतक टीव्हीचेर जायना अशें कांय ना हे कार्यावळींत। इश्ट आनी इश्टिणीनो, हे कार्यावळींत दर फावट तुमची आमी एक भेट घडयतात अशा एका वेगळ्या व्यक्तिमत्वा कडेन, जाणें जायना अशें कांय ना म्हणजे नथींग इज इम्पॉसिबल हे मतीन धरून एक वेगळें कितें तरी करपाचो यत्न केला। आयज आमचे मदीं आसात प्राध्यापक दयानंद भगत, जे माशेल गांवचे, जे गोंयच्या तरणाट्यां खातीर, गोंयच्या ल्हान भुरग्यां खातीर खेळ आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींतल्यान तांचो टॅलंट, तांचे भितरले कलागुणाक वाव दितात। ते स्वता एक शिक्षक, स्वता एक बळे खेळगडे, पूण फकत ते थंय बरे शिक्षक आनी खेळगडे जावन रावले नात। तांणी आपल्या शिक्षणा पलीकडे आपल्या शिक्षणाचे विद्यार्थ्यांचें जें काम आसा ताजे पलतडी वचून नवो टॅलंट सोदून काडून तांकां मुखार हाडपाचें काम केलां। दयानंद बाब, येवकार तुमकां। नमस्कार। नमस्कार। तुमी एक शिक्षक, सो शिक्षक म्हणटकच तुमचो विद्यार्थ्या कडेन सदांच संबंद येता। पूण गोंयांत आमी अशे असंख्य शिक्षक पळयतात जे येतात, सकाळीं शिकयतात, परते सांजचे वतात। इश्कॉल आनी भुरगे हें जें वातावरण आसता ताचे पलीकडे वचून भुरग्यां कडेन तांचो चडसो कांय संबंद नासता। पूण तुमी एक वेगळें काम सुरू केलां, तुमी एक वेगळो मार्ग घेतला। तुमी तुमची MA पॉलिटिकल सायन्स आनी सोशियोलॉजी हातूंत केल्या, पूण तुमची म्हाका रुची जी दिसता ती खेळां भितर, सांस्कृतीक कार्यावळी भितर। अशें गोंयचे नवे टॅलंट घडोवपाचें तुमी काम केलां। तुमी नेमकें करतात कितें म्हाका सांगशात? फक्त ध्यास जे आमचे युवक आसा, आमी पळयता आजकाल जी व्यसनां वाडल्या जावं वायट गोश्टी आमी पळयता, पेपरार येता, त्या गोश्टी पासून युवक भरकटचो न्ही। जेन्ना आमी खेळ हो फुड्यान हाडटा, खेळ हो शब्दच जेन्ना फुड्यान येता तेन्ना एक वेगळी तरेची स्फूर्ती जी आमच्या भुरग्यांक मेळटा। चल खेळपाक या, जावं चल आनी फिरपाक या, हितून कितें ऑप्शन दीत जाल्यार भुरगो म्हणटलो ना आमी खेळुया। इवन तो अभ्यास चुकोवन आमी खेळपाक या हें तो सांगूं शकता, कारण ती रुची आसता ती खेळाची वेगळीच आसता। आमच्या ल्हानपणान जे आमचेर कांयच आवयबापायन आमच्या बंधनां घालूंक ना। आमी सकाळीं वचप, खेळप, परत जेवंक येवप, परत वचप आनी परत रातचें येवप। आनी तेन्ना TV जावं मोबायल कांय नासतना कितें आमी जेवप आनी न्हिदप, फुडल्या दिसा परत जो खेळाचो आनंद लुटप आसता न्ही, तो एक वेगळोच आमच्या नशिबान आमी खूब लुटलेलो आसा। आनी तोच आनंद आतांच्या भुरग्यांक हांव दिवंक सोदतां, ते खेळाच्या रुपान जावं, सांस्कृतीक खंयच्या रुपान जावं, जावं आनीक बाकीच्या फिल्डान जावं। पूण हे कशें तुजे तकलेन आयलें? तुका मनांत पयलीं सावन आशिल्लें काय एका खंयच्या तरी प्रसंगाक लागून तुका दिसलें की अशें करचें आपणें काम? कारण कितें, हांव खूब एसोसिएटेड आसा, एक हांव पालक शिक्षक संघटनेचो अध्यक्ष आसा। प्रायमरी लेवलाक हांव 6 वर्सां अध्यक्ष आसा आनी एक शारदा इंग्लीश स्कूल आसा तेजो हांव सद्या पालक शिक्षक संघटनेचो अध्यक्ष आसा। म्हणटूच कितें जाता, आनी हांव प्रॉपर मार्केट प्लेस आसा थंय बाजारांत रावता, म्हणटूच म्हाका पालकांचो संपर्क खूब येता। बाजारांत येयलो जावं आनीक खंय जालो, आमचो बाबू असो करता, जावं तुमचें थंय फुटबॉल सेंटर चलता थंय म्हाका धाकट्याक घालूंक मेळटलो काय ना, जावं तुमचे ते स्कुलान अशे अशे एक्टिविटी चलता, जावं सांजच्यो तबला चलता, हें चलता, जावं बालभवनाचें कितें चालू आसा थंय आपल्याक धाकट्या भुरग्यांक घालूंक मेळचो काय ना। हे पालक कसो आसता, पालकांच्या मनान विचार घोळत आसता की आपल्या भुरग्या खातीर कितें तरी जावंक जाय। आनी भुरग्यांचें जें तुमी करियर किंवा तांचें पॅशन जें आसा तांचे भितर, ताका तुमी उत्तेजन दितात। तुमी कसल्यो कसल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात? घडोवन म्हटल्यार आतां आमी एक जो खेळ आसा आमचो मेन खेळ, आमचे गोवा जे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले श्री मनोहर पर्रीकर भाई, तेंच्यांनी गोंयान गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून एक हें स्थापना केल्ली, जितून ग्रासरूट लेवल म्हणजे ल्हान ल्हान भुरगे 6 वर्सां वयर भुरग्यां खातीर कितें तरी एक्सपोजर मेळचो। आनी तितून कितें जातालें, एक्सपोजर मेळटूच भुरगो आपलें टॅलंट दाखयता, आनी भुरगो जो पर्यंत ग्रावंडार पावना तो पर्यंत तो आपलो तो टॅलंट दाखोवंक शकना। म्हणटूच तो एक आमकां बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो। आनी आमी देवकृष्ण स्पोर्ट्स क्लब म्हणून जो सगळ्यान ओल्ड क्लब आसा माशेलान, तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की तुमी एक आमकां सेंटर दिवचें माशेलान। आनी तेन्ना आमचे डॉक्टर रुफीन मोंत्रो अध्यक्ष आशिल्ले, तेंच्यांनी आमकां सेंटर माशेलान दिलें। आनी माशेलान सेंटर दितकूच तिजी भरभराट जाली म्हणजे कशी, सभोवतालचो गांव आसा बाणास्त्री, सांतिस्त्यो, कुंबारजुवा, खांडोळा, बेतकी, थंयचे भुरगे थंय येवं लागले। आयज एक समाधान जाता, आमचे 6-7 वर्सां जालीं सेंटराक, आमचे 5 ते 6 भुरगे आयज कोण साळगांवकाराक आसा, कोण ढेप्याक आसा,
ह्या त्यांच्या टिमीन प्रोफेशनल खेळपाक फुटबॉल पावल्ले आसा तेज्या इतको आनंद आनी कांयच हांव मानिना कित्याक तो पयशांनी जायना सांगप. पूण हें तुमचें सेंटर हालींच्या वर्सांनी सुरू जाला. ताचे आदीं जो तुमचो वावर चलतालो तो कसो चलतालो? चलतालो म्हणजे आमचो लिमिटेड एरिये खातीर आशिल्लो. मार्सेल एरियांनी मार्सेल एरियेक त्या परिसरांत कितें तरी एक्टिविटी जावची, क्रिकेट स्पर्धा घेवची. तुमी जाणा आमी ल्हान भुरग्यांक सुद्दां जे 1ली ते 4थी भुरगे खेळटा तेंच्या आदी स्पोर्ट्सूच कांय ना, तेंच्या आदी कसलोच खेळ जायना. ह्या 5 ते 6 वर्सां आमी कितें केलें, त्या 1ली ते 4थीच्या भुरग्यां खातीर एक फुटबॉल स्पर्धा दवरली. एक आयतार घेवप आनी ती फुटबॉल स्पर्धा घेवप आनी तांकां सगळ्यो रिफ्रेशमेंट, तांकां प्रायजीस हें तें तांकां इम्पॉर्टंट कितें आसता, ग्रावंडार येवन आमकां खेळप, ती बॉलाचेर शूट मारूंक मेळ्ळी की जालें. बरोबर. आनी तितून कितें जातालें, पेरंट्सूय मोटिवेट जातालो की बाबा बरोबर हो खेळ हांकां जाय, खेळाची हांकां भुरग्यांक गरज आसा. आनी पालकांचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता. जो भुरगो आपलो कोण खेळटा ताका पालकान स्वता ग्रावंडार घेवन हात धरून पयलीं वचूंक जाय, जो 5 ते 6 वर्साचो आसता तेन्ना. बरो पॉयंट केलो तुवें पालकांचो रोल म्हणलो की पालकांची भुमिका खूब म्हत्वाची आसता आपल्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवच्या खातीर. आतां ह्या खातीर बाकीच्यो ज्यो तुवें एक्टिविटी करता हाजे खातीर पयशे लागता, हय फंड्स लागता. हय. तुमी गव्हर्मेंटाचेर फुल्ली डिपेंड रावना ह्या गॅटीर. तुमी कशे पयशे जमयतात, कशें कितें जमोवन हाडटा हें? ना आतां एक तुमकां सांगलें न्ही, आतां एक ह्याच शेनवारा आमी 1 तारखेक एक्टिविटी दवरल्या भुरग्यांक क्रिकेट जे अंडर 14 जे 11वी 12वी. मागीर तांकां कितें जाता 2 ग्रूप आसता, एक ल्हान भुरग्याचो वेगळो ग्रूप खेळटा, व्हडल्यांचो वेगळो ग्रूप खेळटा. म्हणून त्या भुरग्यां खातीर शेनवार दीस आमी ह्या 1 तारखेक स्पर्धा दवरल्या. आनी आमचे मित्र आसा, मित्र अशे जाय समजूतदार जावं, तांकां दिसूंक जाय बाबा हे गांवांत कितें तरी जाता आमी मदत करुया. जेन्ना हांव मित्रांक सांगता खंयचोच मित्र नाका रे बाबा आसूं तें म्हणना, व्हेरी गूड करुया अशें पॉजिटीव. तेन्ना वातावरण तयार जाता न्ही तेन्ना आमकांय बी एक शक्ती मेळटा, बाबा चल भुरग्यां खातीर कितें तरी करुया. हितून हांवें 4-5 जाणां मित्रांक सांगलें बाबा अशी अशी एक्टिविटी आसा ही, तें म्हणल्यार चल कितें जाय तें आमकां सांग. जेन्ना अशे स्वरुपान देणगी आनी सहकार्य जेन्ना मेळटा तेन्ना आनी हेजे इतको आनंद दुसरो ना, कारण ही एक्टिविटी जावन पडटा. बरोबर. भुरगे खूश जाता. एटलास्ट भुरगो कसो सांत पासून तुजो भुरगो हॅप्पी कसो आसा हें प्रत्येक पालकान पळोवंक जाय. गेल्या कांय वर्सांत तुमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना टीव्ही मोबायल हांचो प्रभाव चड नाशिल्लो. गेल्या 5-10 वर्सांक तो दिसता. ते भुरगे जेन्ना येतात खेळपा खातीर तांच्या मनोवृत्ती भितर किंवा तांच्या मेंटेलिटी भितर हाजो तुमकां परिणाम दिसता? हें बरें चल्लां काय वायट चल्लां? हे सोशल मिडिया वाडला, मोबायलाचो यूज वाडला, हातूंतल्यान भुरगे ग्रावंडार येवप कमी जाला. हय बरोबर. सो हो तुमकां प्रश्न कसो ना पळयता? हे मोबायलाचो जावं बाकी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो खूब फरक जाला, असो जाला. तेजो अर्थ अशें म्हणना की बाबा सामकेच भुरगे त्या आहारी गेल्या, तशेंय ना. हांव सांगता न्ही सदांच पेरंटाचें लक्ष हितून इम्पॉर्टंट. पेरंटान सदांच आपल्या भुरग्याक 5 ते 7 2 वरां, हांव हे सगळ्याक इवन हांव फंक्शनाक खूब आसता एटेंड, हांव थंय एक रिक्वेस्ट करता पेरंटाक, रिक्वेस्ट 5 ते 7 2 वरां तुमी भुरग्यांक धाडा. सुरवातीक कितें जाता, भुरगो भायर सरना, तुमी स्वताक घेवन भुरग्याक ग्रावंडार वचा. भुरगो एकदां ग्रावंडार येवंक लागतू ताका डेली संवय जातली. आनी कितें जाता मागीर ते ऑटोमॅटीक. आतां आमगेलेच भुरगे आसता ते कितें करता, तांकां टीव्ही जावं मोबायलाचेर चड पडलें ना, तो टायम जालो की 5 जाली की तो ग्रावंडार एकदां घालून घेता. ओके. जावं आपल्या ग्रावंडार वचून आपल्याक फ्रेंड रावतले. सो जाचे कडेन जाका खेळपाची इत्सा आसा, हय म्हणजे इच्छा आसा मेन आनी पेरंट्साचो सपोर्ट. पेरंटाचो सपोर्ट मेन हांव म्हणटा, कारण पेरंटाचो रोल मेन. पेरंट कशें आसा, भुरग्याक आयज पेरंटान भुरग्याक प्रत्येक वळखूंक जाय. थोडे भुरगे शिक्षणान बरे आसता, थोडे खेळान बरे आसता, थोडे आनीक कलेन चित्रकला जावं गायनान बरे आसता. जर पेरंटान तांकां सोदून काडत तेंच्यांतले टॅलंट जाल्यार तो भुरगो जाय तें आपल्याक करूं शकता. तुमी फुटबॉल मेन्शन केलो. फुटबॉल तुमी बाकीचे हेर खेळ आनी बाकीचे हेर कार्यावळी तुमच्यो कितें चलतात? ना आतां कितें आसा, आमीच तुमकां सांगलें आतां एक माशेलान बालभवन आसा, थंय एक आमी ज्यो माजी अध्यक्ष आशिल्ल्यो बालभवनाच्यो सो कुंदा चोडणकर, हांकां एक आमी आयडिया दिल्ली. म्हणजे कशी, प्रत्येक गांवांत बालभवनां आसता, थंय तुमी गांवची एक कमिटी काडप. आनी तितून कमिटीन कितें जाता, कमिटी लोकल आसल्या कारणान ते भुरग्यांक हाडप जाता बालभवन सेंटर. आनी तेंच्या खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम, आतां चित्रकला स्पर्धा जावं आमी कितें मोल्डिंग कसले मातये पासून करप, जावं तेंच्या खातीर हे कितें सॉंगां जावं भक्तिगीत भावगीत पॅट्रोटीक सॉंग्स हेंच्या मदीं कॉम्पिटिशन घेवन अशें गांवच्या भुरग्यांक जेन्ना थंय बालभवन सेंटरार पावता तेन्ना त्या भुरग्यांक आपले टॅलंट दाखोवंक मेळटा. कारण सगळेच खेळपी आसना, थोडे चित्रकलेन बरे आसता भुरगे,
थोडे गायनान बरे आसता भुरग्यां आनी बालभवन अशें तांकां प्लॅटफॉर्म मेळटा. आमच्या माशेलान बालभवन आसा. आमी एक देखरेख म्हणून थंय तांकां मदत करपाक म्हणून आतां आमी इंटरफियर जायना थंय, पण तांकां उलोव मारता जे बालभवनाचे टिचर, तेन्ना आमी वचून तांकां मदत करता तुमकां कितें जाय. आनी जेन्ना हें जाता तेन्ना गांवचे भुरगे थंय त्या क्षेत्रार येता. करेक्ट. तुम्ही म्हणलें की अशी जी गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची जी सेंटर्स आसा ती गोंयांत भरपूर कडेन चलता. तुमकां जसो सक्सेस मेळटा, तुमकां जशें येस मेळ्ळा तातूंत, तशें हेर बाकीच्याय सेंटरांनी येस मेळ्ळा. आनी अशी कितली सेंटर्स चलता सद्या? सद्या गोंयांत एक 36 सुमार सेंटर चलता. भितर एक 10 ते 12 बरी सक्रीय आसा. म्हणजे आमचो कितें आतां आमी तुमकां सांगलें न्ही, परिसर आसा न्ही आमचो, थंय ट्रान्सपोर्टेशन, ग्रावंड, जे आमचे माशेल तिवरे वर्गा विलेज पंचायत आसा ते आमकां ग्रावंड तेंच्यानी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिला. कारण तेंचे हांव आभार मानपाक विसरचो ना. कारण 6 वर्सां जाले ती पंचायत आमकां खूब तरेन मदत करता. जे रूम दिला आमकां ग्रावंडार, सामान दवरपाक खूब सामान बी आसता ते आमकां थंय दिता. म्हणटकूच त्या आमच्या सेंटराक भुरगे खूब येता. ट्रान्सपोर्टेशन हें आसल्या कारणान थोड्या सेंटराक कितें जाता, ट्रान्सपोर्टेशन ना, क्रावड कमी आसता जावं लोक रावपी कमी आसता, थोड्यांक पयस पडटा. ह्या खातीर आमचें सेंटर गोंयांत 3रे ते 4थ्या ह्या नंबरान लागता. भितर आयज आमकां आनंद आसा की तेजे भुरगे सिलेक्ट जाता, टॅलंटूय आमकां बरें मेळटा आनी कोचूय खूब एफर्ट घेता. तुम्ही हे जेन्ना भुरग्यांक तयार करता ते फक्त ग्रावंडार खेळप म्हणजे खेळ न्ही, तांकां मनांतल्यानूय कणखर करचें पडटा. तांकां जे सक्सेसफूल प्लेयर्स कोण जाले तांचे बद्दल सांगचें पडटा. सक्सेसफूल प्लेयर जे कोण आसात तांकां तांचे मुखार हाडून उबे. तुमी अशें कोणाक आपयता सक्सेसफूल प्लेयरांक त्या भुरग्यां कडेन उलोवंक बी? हय, कितें आसता आतां फुटबॉल सेंटर चलता जावं फुटबॉल गोश्टी चलता, भितर कावन्सिलींगूय जाता. आमचे विजिटींग कोण डॉक्टर जावं कितें न्यूट्रिशन कसो घेवप, भुरग्यांनी तुमी कितें खावप, जावं बाकीचे आसता न्ही टॅलंटेड ते भुरग्यांक येवन गायड करता वेळोवेळी. आमचे आतां सद्याचे नवे अध्यक्ष आसा गोवा डेव्हलपमेंट फावंडेशन हेजे फुटबॉल, जे आमचे श्री ब्रह्मानंद साळगांवकार जी आसा, शंकवाळकर आसा, तितून तेंचो आतां भितर सरलेला आनीक भरभराट जातली सेंटराची अशी म्हाका तरी दिसता. आनी कितें जाता, जी बाकीची सेंटरां आसा न्ही, आमच्या सेंटराक खूब मदत जाता. जी कंपनी आसा आमच्या सरावंडींग, म्हणजे नांव घेयना तेंचें, पण कितें जाता ते आमकां न्यूट्रिशन किट वेळोवेळी जे, आनी गोवा डेव्हलपमेंट फुटबॉल कावन्सील सुद्दां आमकां किट दिता वर्साक. आनी ती कंपनी दिता म्हणटूच आमच्या सेंटराक भुरग्यांक 2 किट मेळटा. भितर शूज, जर्सी हें तें म्हणटूच भुरगे खूब सॅटिस्फाय जाता आनी भुरगे कंटिन्युअस येता. आनी आमकां एट द एंड ऑफ सेशन डेली तांकां आमी रिफ्रेशमेंट दिता. सो तुमी हे सगळे CSR फंड ते CSR आनी आमकां GFDC आमकां मदत करता. हो जालो तेजो भाग. पण तेज्या भायर आमी भुरग्यांक कितें करता, मॅचीस खेळपाक मयां, सावयवेऱ्या जावं आनी खोर्ले तांकां एक खेळपाक व्हरता भायर. तितून कितें जाता, फ्रेंडली रिलेशनशीप तयार जाता भुरग्यां भितर. भुरगो सोशल जाता. म्हणजे तें म्हागेलें तें म्हाजें अशें न्ही, चल आमी मेळून सगळें करुया, चल आमी मेळून खेळुया, आमी जिखूंक जाय. ही एक टेंडन्सी भुरग्यां भितर खेळान तयार जाता. आनी तितून जो स्वावलंबी आसता भुरगो, तो कितें करता, चल आमी गांवा खातीर खेळुया, आमी क्लबा खातीर खेळुया, आमी मार्शल सेंटरा खातीर खेळुया म्हणटा. आनी हितून गांवचें नांव आनी सेंटराचें नांव वयर सरता. कारण ते सदांच स्पोर्ट्स ही अशी गोश्ट आसा भितर शिस्त शिकयता. कशें वागप, दुसऱ्याक कशें रिस्पेक्ट दिवप, हरतूत कशें हरणे पचप, हे खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी खेळ शिकयता. थोडक्यात तूं म्हणटा की सगळे डिविजन्स आसा आमचे भितर, डिविजन्स आसा, ज्यो वण्टी आसा त्यो पडटा आनी सगळे भुरगे एकचारान एकठांय येतात. आमची भासाभास चलता बाब दयानंद भगत हांचे कडेन, जाणी खेळाक उत्तेजन दिवपा खातीर, भुरग्यांक नवे तयार करपा खातीर खुबशे वेगळे वेगळे प्रयोग चलयल्यात. फुडें जाणून घेवया ह्या तांच्या प्रयोगा विशीं आनी तांच्या प्रयोगान कितले मेरेन यश मेळ्ळा हाचे विशीं. तुमचे कोणी भुरगे, तुमी ओदळ सांगिल्लें की ते आतां साळगांवकार, धेंपो ह्या सारक्या बरे बरे टिमी खातीर खेळटा. जेन्ना हे भुरगे तुमी जे ट्रेन केल्ले, आतां तुमी इतलीं वर्सां 30 वर्सां हातून आसा, जेन्ना ते भुरगे भायर पावता आनी जेन्ना सक्सेसफूल जावन तांकां परते मेळटा, तेन्ना तांची भावना कितें आसता? ना, साहजीकच भावना म्हणटूच ते पयलीं म्हटल्यार खूब हॅप्पी आसता लायफान. कारण तांकां जाय तें मेळिल्लें आसता. आनी तेंचो पेरंट जेन्ना मेळटा तेन्ना ते कशें आसता, तेंची एक भावना जावं तेंच्यो खूब भावनीक जाता ते. जावं सर तुमच्या खातीर जालें तें, जावं आनी कोणा खातीर जालें, आमच्या खातीर जावं ना, आमी बेश्टे सोर्स. कारण तो मेहनत घेता, भुरगो मेहनत घेता आनी तो भुरगो सकाळ सांज प्रॅक्टीस करता.
आनी तो सिलेक्ट जाता तेजे टॅलंट आमी फक्त दुसऱ्याक तो दाखोवप मागीर तो पॉलिश जाता तो आनी तो मागीर चमकता आनी जेन्ना चमकता तेन्ना आमच्या अशा संस्थेक आनंद गगनात मावेना म्हणटा तशें आमकां दिसता. पूण दुसरें एक आसा पळय, खंयच्याय बरी गजाल करता आसतना बरें तुमची तोखणाय तुस्त जाता त्या भायर टिकाय जाता. अशी टिका बी तुमचेर केन्ना जाता? जाता जायना अशें न्ही. थंय बरे गोश्ट चलता. थंय कितें आसा, एक 100 लोक आसता भितर 95 लोक स्तुती करता, 5 लोकांक खंय तरी वायट दिसता. हांव तें घेवन बसना. जे 95 लोक स्तुती करता, 95 लोक शाबासकी दिता, तुवें आपणें कशें आसूंक जाय, आपणें पॉजिटीव आसूंक जाय. कारण तूं जेन्ना खरें समाजा खातीर कितें करता तेन्ना तुका थंय वायट कांय दिसना, निस्वार्थीपणान तूं करता. आनी कशें आसा, आमी भुरग्यांक हांगा फार्मार व्हरता, मदींच तांकां एक रिलॅक्स जावपाक जावं तांकां दुसरे कडेन खंय तरी व्हरता, कितें तेंच्या भितर चेंज जावपाक खेळा शिवाय आनीक ब्रेक जाय आसता. मागीर तांकां आमी अशेंच न्ही बाबा शिक्षणाचें सांगता. जेन्ना एक कोचिंग सेशन घेता सांजचो तेन्ना हांव सेंटराक डेली वयता आनी तांकां सांजचो सांगता, पळय तुमी अभ्यास करूंक जाय, तुमचो अभ्यासूय तितकोच इम्पॉर्टंट, खेळूय तितकोच इम्पॉर्टंट. थोडे भुरगे कितें करता, 4 आमचे स्टार्ट जाता सेंटर, 2 येता. तशें ना, तुमी अभ्यास करा, सेंटराक या, तुमच्या आवय बापाची स्वप्नां आसता ती तुमी पुरी करूंक जाय. खेळ आयज कशें आसा गोंयांत, शिक्षण प्रायमरी, खेळ सेकंडरी आसा. बरोबर. पण तितूनच दोनूय गोश्टी साध्य जाता. अशे आमचे कितके इंटरनॅशनल प्लेयर आसा ते बरे शिकून इंजिनियर जावन जावं आयज क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर जाल्ले आसा. हांव हीच पेरंटांक मेसेज दिवंक सोदता की भुरग्याक मातसो ताका फिरुनी उडुनी, कारण तेंच्या भितरले तुमी ताका दामून धरनाका चड. आनी हांव संस्थेक तुमकां सांगलें न्ही, पालक शिक्षक संघटना ह्यो आसता, हांव खूब पालकांच्या संपर्कान येता आनी हांव पालकांक वेळोवेळी गायड करता की तांकां धाडा, तांकां फ्री लायफ जे भुरगेपणां आमी जगला ते तांकां जगुनी. आयज तुमी पळयता भुरगो घरा कडेन येतूच बॅग आपडटा, ट्युशन, सांजचो परत यो, सांजचो आनीक ताका कितें तरी आसता, तेन्ना ताजो बाब तो म्हणजे हल्लेल्या भशेन जाता खंय तरी. जे ताका फ्रेंड्स सांजचे 5 जातूच आपल्या ग्रावंडार फ्रेंड मेळटले, आपल्याक कितें तरी उलोवंक मेळटल्यो, भावना तांकां सांगूंक मेळटल्यो, हे आयज भुरग्यांक बरोबर फ्रीपणे करूंक मेळना. गोंया पुरतो तुमचो वावर मर्यादीत आसा. तुमी भुरग्यांक अशें गोंया भायर बी केन्ना व्हरतात टूर बीर करपाक? ना तशें म्हणजे कशें आसा, आमी जो आमची संस्था चलता त्यो हांगाच चलता. भायर गेल्ल्यांक आतां आमची एक सोसायटी आल्या, स्पोर्ट्स सोसायटी ऑफ गोवा, आनी ऑक्टोबरान तिचें उद्घाटन जालां आनी आमचे ब्रह्मानंद शंकवाळकर सर त्याच्या हातीन हें उद्घाटन जालां संस्थेचें. तेन्ना आमकां बरे आशिर्वाद दिल्ले आसा. आनी तितून कितें जालां, आमी एक 4 ते 5 भुरग्यांक गोंयचे टॅलंटेड आनी गरीब भुरगे हेंच्या खातीर आर्थीक सहाय्य दिता. आतां एक समज भुरगो समज क्रिकेटीन जावं फुटबॉलान सिलेक्ट जालो, त्या भुरग्या कडेन परिस्थिती नासता की तिकेटीक पयशे काड, जावं तो वयपाक ताका किट घे. गरीब फॅमिलींतले भुरगे तांकां आमी आर्थीक मदत करता ह्या संस्थेच्या, स्पोर्ट्स सोसायटी ऑफ गोवा संस्थेच्या नांवान. आनी तितून कितें जाता, भुरगो परत वचून येयलो की परत आमकां मेळटा, सर तुमी दिले, तुमचो उपकारी आसा. पण आमी कितें म्हणटा, आमी करता तें एक समाजकार्य. आनी पयरूच आमी एक क्रिकेट टुर्नामेंट घेतलो नावेले, बॅटींग मॅस्ट्रो म्हणून. मशीन हाडलेलें, आमी मशिनान बॉलिंग घालप आनी बॅटींग येवन खेळप 6 बॉल. तितून आमकां आयज जो फंड जमला तो आमी संस्थे कडल्यान सगळ्यो भुरग्यांक पावयतले. आमी आसा भितर संस्थेचे मेंबर, निस्वार्थानपणान काम करता आनी आमकां कसलीच आशा ना की बाबा तो आमकां संस्थेक रुपया उरतो. 0 आमचो बॅलन्स जाल्या. आतां जो आमी एक 10,000 जमल्या, 15,000 जमल्या, ते कोणाक वांटून सगळ्या भुरग्यांक दिवपाचें आमी ठरयिल्लें आसा. आनी हालीं एक अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा, एक भुरगें जे हंगरी इंटरनॅशनल स्विमींगाक सिलेक्ट जाल्लें आसा आनी तेजे आमकां पेरंट्स येवन मेळ्ळे की आमकां भुरग्याक आर्थीक मदत करची. आनी ताका अरावंड 1,20,000 1,30,000 असो खर्च आसा. म्हणटूच आमी तांकां कितें म्हटलें, आमी थोडी प्रमाणान मदत करता तुमकां बाकीच्या कडल्यान तुमकां जमोवची पडटली. म्हणटूच तो एक आमकां विचार आसा की ताका जाता इतके चडान चड आमी पयशे दिवन ते हंगरीक आमच्या देशाचें नांव उज्वल करपा सारकें तेणें फुडें पावूं, हें आमची तेजी इच्छा आसा. म्हणून ताका आमी आतां फॅमिलीक वचून मेळपाचें आसा की बाबा आमी तुका कितें तरी मदत करता. तूं आतां हें सगळें तूं करता आसतना तुजी स्वताची स्फूर्तीस्थानां कोण? तुका जरा विचारीत ना. आदर्श म्हटल्यार कशें, पयलीं म्हटल्यार म्हाजो पेरंट, तेंच्यांनी आमकां स्वतंत्र दिलें. हांव खेळपाक वयता जावं आनी कितें करपाक वयता, तेंच्यांनी केन्नाच ना म्हणूंक ना. आनी कशें आसतालें, आयज कशें आसा पेरंट्सां, बाबा तूं 5 वयता न्ही, 6 घरा येवंक जाय. 6 घरा येवन सुद्दां तो भुरगो कितें आसता, ते ग्रावंडारूच लक्ष आसता.
अरे आपणें अर्दीच गेम सोडून आयलो थंयच्यान हांव थंय खेळटा आसतलें आपल्याक चुकलें अशें आमकां आमच्या पेरंटांनी केन्नाच करून आनी म्हाजो फादर आशिल्लो जाका बाप्पा भगत म्हणून तो राजकारणानूय खूब आशिल्लो आनी सोशल हाका खूब आशिल्लो रिलेटेड तो सदांच सांगप बाबा तूं कितें करता समाजा खातीर कर निस्वार्थपणान कर ते समाजाक ताजो फायदो जावंक जाय आयज तो आमकां ल्हान ल्हान भुरगे आमी करतूच ते आयज जे व्हडले भुरगे जाल्यार ते आयज खेळ आमकां रिस्पेक्टान उलो करता मेळटकूच गांवान आयज जो आमकां रिस्पेक्ट मेळटा आनी तेजो फायदो कितें जाला आयज म्हाका ह्या स्पोर्ट्सान आसल्या कारणान म्हाका दुसरे कडेन खूब आमंत्रण आसता एज अ गॅस्ट म्हणून जावं तुवें आमच्या सर प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक येवंक जाय स्पोर्ट्साच्या जावं आनी तुवें आमकां भुरग्यांक घेवन कितें तरी उतरां दोन सांगूंक जाय हे जो आयज प्रभाव म्हाका जे परिसर आसा आमच्या परिसरांत थंय म्हाका सगळ्याक मोठो मान मेळटा आनी तेज्या खातीर हांव सगळ्यांचो ऋणी आसा तूं समजा हें जर करिनाशिल्लो शिक्षक नाशिल्लो आनी कितें करतलो आशिल्लो जिवना भितर ना आनी जिवनान कांय ऑप्शन ना कारण खेळ ही अशी गोश्ट आसा तितून 10 जाण लोकांक मेळप जाता बरोबर आतां राजकारण जावं ह्यो गोश्टी मागीर त्यो आमकां लागना काय पण खेळा शिवाय आनीक तर म्हाका कांय दिसना कारण खेळान आमी खूब लोकां कडेन संबंद येयले आयज खूब बरे बरे मनीस स्पोर्ट्सांतले आमकां वळखता आयज एनकरेज करता बाबा तूं बरें आयज कारण फेसबूक आसा इंस्टाग्राम आसा तेजेर हांव फोटोज म्हाजे कितें फंक्शन आशिल्लें जावं कितें एक्टिविटी घेतली तूं लोड करता आनी जेन्ना दुसरे कडल्यान तोखणाय जी आयकूंक मेळटा तेचो आनंदान खूब मन भारावन येता आनी तेजो आनंद इतको ना बाबा तूं आयज आनी ते खेळानूच करूं शकता आनी जावं तुमी पळयलां आसतलें आमी तुमकां सांगलें न्ही बाल भवन जावं कितें आकाशकंदी स्पर्धा जावं आमी ल्हान भुरग्यांक नरकासूर स्पर्धा घेता ल्हान भुरग्यांक ल्हान नरकासूर गांवांत क्लबाच्या मार्फत म्हणटूच कशें जाता समाजाक एकीकडे हाडप तेंचे पेरंट ग्रावंडार येता तेंच्या पेरंटा कडेन एकामेका वांगडा उलोवप जाता तुमगेलो भुरगो कितें करता जावं आनीक कितें करता म्हणटूच तांकां एक चॉयस मेळटा बाबा खेळ आसा जावं आनीक कितें दुसरे आनीक तांकां बाल भवन आसा थंय कितें पेटी शिकतलो तबले शिकतलो जावं आनीक कितें करतलो म्हणजे भुरग्यांक बिजी कशें दवरप हें प्रत्येक पेरंटाच्या हातीन आसा तुमच्या गांवचे सगळे चित्ररथ बी खूब फामाद आशिल्ले ते चित्ररथ बी करपाक तुमी खूब वावुरताले हय आतांय तुमच्या गांवांत हे सगळ्यो एक्टिविटी चलता पूण गेल्या 20-25 वर्सां हातूंत कशे बदल घडल्यात ना एक मार्सेल नागरीक समिती म्हणून माशेलान आशिल्ली तश्योच कुंभारजेवा नागरीक समिती अश्यो खूब बांदोड्या नागरीक समिती अश्यो गांवांत ज्यो समिती आशिल्ल्यो त्यो आमी चित्ररथ करताले आनी ते लोकां फुड्यान प्रस्तूत करताले व्हरून आनी तितून बक्षिसांय मेळटाली आनी समाजा कडेन कितें तरी एक आमची कला पावोवपाक माशेलांत खूब चित्रकार आसा तशेंच आमचे एक दयानंद भगत म्हणून टिचर जावन आसा आनी ते दिल्ली वचून येयल्ले आसा आनीक खंय सगळ्याक तेंचें गोंयभर तेंचें काम कार्य आसा तें एका कोण न विसरना सारकें तेंच्यांनी ह्या मार्सेल नागरीक समिती खातीर खूबच मदत केली आसा तितून तेंची ती कला आसा ती तेंच्यांनी पेश केल्या आनी आमकां मार्सेल नागरीक समितीक खूब बक्षिसांय मेळ्ळी पूण आयज तो काळ आनी आयज काळ हितून फरक आसा म्हाका याद जाता आमी तेन्ना एक 7वी 8वी आसतले आमचो फादर आमकां व्हरतालो चित्र स्पर्धेक जावं वांगडा आनी लास्ट कशें आसतालें थंय कितें तरी मदत म्हणून एक आमी लायट धरप जावं कितें झेंडो हातीन धरप आनी सांजचे सोंपले की चित्ररथ एक लोक बसताले अशें आनी आमकां खावं हाडटाले आनी ते खावं हाडून एक बटाटो एक पाव एक केळें हाडून तो दिवप आनी ते खावन आमी आनंदान रिजल्टाची वाट पळयताले जे रिजल्ट आतां डिक्लेअर जाता चित्र आनी जेन्ना पयले प्रायज जावं प्रायज मेळटा तेन्ना इतको आनंद जातालो की आमी गांवा खातीर कितें तरी केलें आयज फरक कितें जाल्लो आसा आयज गांवा खातीर अशें कमी चिंतप जाल्लें आसा लोकांचें तशें जावंक जायना गांवचो चित्ररथ वयता जावं गांवचें कितें तरी जेन्ना भायर कला दाखोवंक वयता तेन्ना गांवा खातीर तरी आमी निस्वार्थपणे काम करचें पूण आयज कशें आसा आयज जर आमी कोणाक यो म्हणीत जाल्यार तो म्हणटा आपल्याक कितें तरी सांजचें तुमी दिया नाल्यार आपल्या कडेन जावं पयशाची अपेक्षा आसता म्हणटकूच तेन्ना तशी नासताली तोच मातसो आयज फरक जाता आनी तितल्या कारणान आयज खर्च खूब जाता म्हणटा आमचें चित्ररथ बी कितें जालें आनी आमी मदीं अशी आयडिया दिल्ली की अशी थोड्यांक आयडिया दिल्ली जे सरकाराक जे क्लोज आसा तांकां आमी आयडिया दिल्ली की एक अशें जावंक जाय ठरावीक संस्था आसा गोंयांत चित्ररथ करता तांकां तुमी एका जेन्ना शिगमो येता तेन्ना त्या संस्थेक तुमी 10 लाख दिवचे जावं 15 लाख दिवचे आनी तुमी तांकां सांगप की तुमी बरो चित्ररथ करा हाडा आनी लोकांक दाखया म्हणून तितून कितें जाता खर्चूय तुजो सुटलो आनी जे कलाकार गांवांत आसा तांकांय कितें तरी आपली कला दाखोवंक मेळ्ळी हो म्हाका खूब इम्पॉर्टंट दिसता सद्या प्रायज मेळटा तुमकां जितल्या पयशांचे आनी जितलो तुमी खर्च करता हातूंत कितें ताळमेळ आसा काय तुमचो खर्च चड आसता आनी प्रायज कांयच नासता पयशे ना प्रायजां कशें आसा प्रायजां मेळत जाल्यार खर्च सुट्टा बरोबर
पण आयज तशी परिस्थिती ना. आयज प्रायजां तशी एमावंटूय वाडला पण खर्च खूब जाल्लो आसा. आनी तुमकां सांगलो न्ही, खर्च बारीक बारीक आयज जो पयलीं नासतालो त्या गोश्टींक सुद्दां आमकां खर्च करचो पडटा. म्हणून ते जे उरता ते पयशे उरना मागीर लोकां कडल्यान तशे लोक देणगी दिता हें दिता तितून जमता पयसो. पण कशें आसा, जर हें सरकारान जावं आनी कोणें करीत बाबा तुमकां हे अमको एमावंट तुमी चित्ररथ करा आनी हाडा, आमचो तो खर्चय सारको मॅनेज जालो आनी कितें तरी कलाकारांकूय दाखोवंक मेळ्ळें. कित्याक प्रायज मेळना जाल्यार मनीस आरे देवा आमी इतकें करून आमकां प्रायज मेळना, मनशाक खंय तरी हर्ट. म्हाका सांगात, इतलें तुमी कार्य करतना अशें केन्नाय खीण आयलें की नाका बाबा हें आनी पुरो हें आतां करप नाका, अशें निराशा केन्ना तरी आयली तुमकां? ना, निराशा केन्नाच ना. कारण पयलीं फॅमिलीन आवय बापायन म्हाका त्रास केला आनी आयज म्हाजी फॅमिली आसा, जावं म्हाजी मिसेस आसा दिव्या, म्हाजी भुरगीं आसा, तांकांय म्हाज्या बद्दल खूब अभिमान आसा. बरोबर. कारण तुमकां सगळें आफयता. कित्याक आमी पळयता चडशे कडेन राजकारणी आनी जावं कोण अशे मोठे मोठे मनीसूच आसता की फंक्शनां आसता, पण आयज हांव म्हाका प्रत्येक अशें एक एकदां आसता की प्रत्येक संडे हांव खंय ना जाल्यार खंय आसता बरोबर फंक्शनाक. म्हणून तांकां खूब गर्व दिसता की पप्पा तुका आफयता चल तूं आं, आमकां तुजे फोटो पळोवन पेपरार हे ते खूब आनंद दिसता. आनी तूं कितें भुरग्यां खातीर करता तेजो आपल्याक आनंद दिसता. तूं करीत राव, आमचे कांयच तूं विचार करनाका. आमी स्वता अभ्यास करता, हें करता तें करता. आतां इवन म्हाजी मिसेस आसता ती सगळें घर सांबाळटा, आपूण भुरग्यांक सांबाळटा. आनी ही उतरां जेन्ना मेळटा तेन्ना तुका घरा कडेन टेन्शन नासता, तूं केन्नाय घरा पाव. निमाणें तुज्या नांवान दयानंद, तूं सगळ्यांक आनंद दिता आनी सगळ्यां कडल्यान आनंद घेता. तुजें काम करता, भुरग्यांक तातूंतल्यान नवे कितें तरी विचार मेळटात, नवी कितें तरी दिशा मेळटा जिवना खातीर. तुज्या घरच्यांचोय तुका हाका खूब फाटिंबो आसा, तुज्या गांवकारांचोय हाका खूब फाटिंबो आसा. आनी निराश जायनासतना तुवें काम चालूच दवरता. हांव मागतां की तुजें हें काम अशेंच चालू उरचें. म्हाका एक निमाणो प्रश्न, फुडल्या 10 वर्सां भितर तुजी मोख कितें? ना, 10 वर्सां भितर मोग जे चडांचे चड आमचे भुरगे बरें लायफ जगचें तेंच्यांनी. निर्वेसनी लायफ तेंच्यांनी जगचें. कारण आमी खुबूच आयज खूब वायट दिसता, आमचे बरे बरे मित्र सुद्दां. इवन म्हागेलो एक भाव, एक दिपू म्हणून बरो खेळपी टेनीस प्लेयर, तो आयज आमच्या मदीं ना. तो ह्याच अशाच गोश्टी खातीर बळी पडलो. आनी तितून हांव चूक कोणाचें करना, पण दिसता की तो आयज आसूंक जाय आशिल्लो. खेळानूय म्हाका आनी खूब मदत जातली आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. आनी ह्यो अशें म्हाजें एक आनी रिक्वेस्ट आसा, अशें जे गोंयांत खूब मोठे मोठे बिजनेसमॅन आसा, अशे जे सहज मदत करूंक शकता खंयच्या संस्थेक. ज्यो गोंयांत अश्यो स्पोर्ट्स संस्था आसा तांकां तेंच्यांनी एडॉप्ट करच्यो. जावं खूब अशे स्पोर्ट्समॅन आसा तांकां तेंच्यांनी घेवचें आनी तांकां स्वता तांकां खर्च लागता तो तेंच्यांनी दिवचो. कारण सहज तांकां शक्य आसा. पण कशें आसा, कोणें तरी एप्रोच करपाची गरज आसा. तेंच्यांनी तांकां घेवन जावं संस्थेक घेवन ती संस्था चलोवपाची. आनी आमच्या गोंयांत बरे टॅलंटेड प्लेयर जावचे, ते देशाचें नांव काडटा. सुंदर. अशेंच गोंयचें नांव काडटले, जे आपल्या गांवचें नांव काडटले आनी देशाचें नांव वयर काडटले, अशा नव्या टॅलंटाक, अशा नव्या कलागुणाक तूं वयर हाडटा. तुजे कडेन उलोवन आमकां खूब खोस जाली. आनी तुजें कार्य जें आसा आनंद दिवपाचें आनी आनंद घेवपाचो तातूंतल्यान, हें कार्य अशेंच चालू उरचें. दिनवास तुका आमचे कडेन आयलो, बऱ्यो खबरी मारल्यो, लोकांक कितें तरी विचार दिले. 2 म्हाका तातूंतले खूब म्हत्वाचे दिसता. एक म्हणजे तुवें पेरंट्सांक, पालकांक एक संदेश दिलो की भुरग्यांक खेळाचें आनी ग्रावंडार वचून दुसऱ्यांक भुरग्यांक मेळपाचें स्वातंत्र्य दियात. आनी दुसरें, गोंयांत पयशेकार खूब आसात, तांणी हांगा थंय पयशे खर्च करचे परस ह्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर कितें तरी मदत करची, जातूंतल्यान भुरग्यांचें चारित्र्य घडटलें आनी भुरग्यांचे कलागूण वयर सरतले. दोनूय गजाली उर्बा दिण्यासारक्यो, आमी तातूंतल्यान उर्बा घेवपा सारक्यो. खरोखरच हांव अत्यंत आभारी आसा आमचे गोमंतक आनी शैलेंद्र बाब तुमचोय बी. कारण तुमी म्हाका हांगा 2 उतरां उलोवंक आनी मनांतले म्हाज्या जे समाजा खातीर कितें तरी हांवें कंट्रिब्यूट केलां तें म्हाका सांगूंक मेळ्ळें. कारण ह्या माध्यमांतल्यान जर आनीक भुरगे खेळान जावं आनीक खंयच्या कलेन फुडें सरता जाल्यार म्हाका खूब आनंद जातलो. परत तुका एकदां दिनवास. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.